अधिवेशन कितले दीस आसचे ते मंत्रिमंडळ थारायता. सभापती उलयलो. ते कॅबिनेट डिसिजन आसा. कॅबिनेट डिसिजन जातकच म्हजे कडेन येतलें आनी ते 2 दीस आसची काय 3 दीस आसची किंवा बाकी आसा तो ती कंडक्ट करपाची ती जबाबदारी म्हजी. आनी दीस कितले आसचे ते सरकाराचे आनी कॅबिनेटाचे दीस. PSC ठरयता कशें ते कामकाज कशें चलचें 2 दिसां आसूं दी ते 21 जाय ते कामकाज कशें आसचें त्या संदर्भात ते ठरयता. पूण दीस ठरोवपाचें काम जें आसा तें कॅबिनेट दीस. सगळ्यो गजाली आसा म्हाका दिसता अशें आसा की कॅबिनेटान जर ठरयलें आसत जाल्यार ते डिसिजन फुडें व्हरपाचें काम जें आसा म्हणजें. युरी म्हणटा सालाजाराचें सरकार कसो कारभार चल्ला. सालाजारा भाशेन आज सालाजार लॉ गोंयांत चलता, हुकुमशाय चलता, दादागिरी चलता. हांकां म्हाका दिसता गोंयचे हे प्रश्न सुटावे करपाचे ना. They have basically, the BJP does not like dissent. They are undermining the democratic principles. And I condemn this act. This is nothing but it shows that the BJP government today is scared of the opposition. They want to stifle the voices of the opposition. Whatever needs to be done, we will make sure that I will call all the opposition MLAs together and the further action with regards to this will be taken. विजय म्हणटा सरकाराच्या दिसाक एक स्कॅम ताका लागून अधिवेशन 2 दिसाचें. इफेक्टिवली ओपोजिशनाक प्रश्न करपाक एकूच दीस मेळटा अशें हे सामकें दीस इज शॉकिंग एंड आय हॅव टर्म दीस एज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन द न्यू इयर बाय द BJP गव्हर्मेंट ऑफ प्रमोद सावंत. आतां हें कित्याक शॉकिंग? कित्याक आमी गेल्या 13 वर्सां हांव जो आमदार आसा हांवें केन्नाच अशी सिच्युएशन पळोवंक ना की एक पेंडेमीक ना वो एक मुख्यमंत्र्याची हेल्थ सामकी लायफ थ्रेटनिंग पोजिशनान ना जाल्यार अशें केन्नाच जावंक ना. नो दीस इज अ स्कॅम अ डे गव्हर्मेंट. दिसाक एक स्कॅम करपाचो सरकार हो. पयलें आहा ते कॅश फॉर जॉब स्कॅम, दुसरें आहा ते लँड ग्रॅब स्कॅम, अशी भरमसाट स्कॅमां आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.